2.5 म्हयने आमकां पगार जावंक ना हें आमी तांकां इन्फॉर्म करीत आसा, पूण अजून पर्यंत तेजेर कोणूच काय उलयना। आमी कितें आमचें कितें काम करता तें आमी काम करता, आमचें काम करून आमी येता कितें तें। आतां वयर तेंचें कितें चल्लां, कित्या खातीर फंड येवंक ना काय कितें ना, खंय रिकवरी जाना तें आमकां कांयच खबर ना हितून। तेजेर आमी काय उलोवंकूच शकना। आमी काम करता म्हणून आमी पगार मागता। 3 म्हयने जाले, 3 म्हयने हो 3रो म्हयनो जायत येयलो। आतां लोक बाबडे रेंटाक रावता, कशे कशे दीस काडटात। आमचे कोणाचे एक सोड, आमचे कोण आयज पेन्शन आमकां येता म्हणून आमचें चलता, बाकीच्या लोकांचें काय चलतलें चलोवंक शकना न्हू। 3 म्हयने 3 म्हयने जायसर कोण कसो पासिस काडटलो म्हाका सांग आतां। तरी आमी तेका कॉपरेट खूब केलें आमी। 1 म्हयनो गेलो, 2 म्हयने कॉपरेट अजून येतलो फंड येतलो कितें करतले उपाय काडटले म्हणून रावले आमी। अजून पर्यंत कितें उपायूच येयना। रिक्वेस्ट करून सुद्दां आमी आतां थकले। लास्ट आमकां अनिल शिरोडकर येयलो, तुमी आसले मिडिया फुड्यान तेणी सांगलें बाबा तेंचो जर सोमार पर्यंत पेमेंट जायना जाल्यार आमी स्ट्रायकार वयतले म्हणून। आतां तो अनिल शिरोडकर खंय ना तो आतां। आमकां स्ट्रायक करपाची उमेद ना आमकां कितें उमेद, आमकां उमेदूच ना न्हू। आमकां कितें आमी काम केलो जाल्यार आमी पगार मागता आमकां। आमचे कोणाला दुश्मनी ना, वायटपण कांयच ना आमचें कितें पगार आमी काम केलो तर पगार दी म्हणटा आमकां। तरी आमी तुमकां तांकां कॉपरेट आमी भरपूर केले। आतां बँक इन्स्टॉलमेंट तेजे कोण रिस्पॉन्सिबल तेका बँकेक आतां म्हाका सांग। 3 म्हयने जाले, 3 म्हयन्याचो आतां तेका आमचो ते बँक ते कितें आतां फायन मारून घेतलो सगळें। तेजी रिकवरी कोण आमकां दितले, म्युन्सिपालिटी दिताले तितली जबाबदारी घेवपाची म्युन्सिपालिटी। बाबा तुमची आमी रिकवरी कितें आहा तें फायनीचें आमी तुमकां दिता म्हणून। तेजेर कोण सांगूंक तयार आसा? हे लिडर सांगूंक तयार आहा? काय सांगूंक तयार ना। मागीर आमी करपाचें कितें सांग? सगळें आमी त्रासांत पडलेले शाळेन न्हू आतां। तुमी रिकवरी कशी करपाची, कितें करपाचें तें तुमचें लुकआवट। आमी तुमकां कॉपरेट करता, आमचें कितें काम करूंक जाय तें, आमचें कितें काम करता फिल्डार आमी काम करूंक येता आनी आमचें तुमचें कितें जालें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरी सगळें कंप्लीट करता आमी। आतां तेंच्यांनी चिंतपाचें। आतां तो अनिल शिरोडकर सांगता आतां केशवा कडेन उलयला, केशव म्हणटा आतां फुडल्या एका आपूण अशें करतलो तो 11चे अकराय ना म्हणटा ते 11 आमचो काडलेलो आमकां सारकें हांगा आमचे हितून हें आला पेमेंटा खातीर रावता आमकां। 11 आसलो तेन्ना ओके आमचो कितें 7 करोड काय 8 करोड कितें आमकां तो पर इयर येतालो। आतां 11 काडलेले आमकां तो गेलो, तेजे कारण GST लागलेलो बरो तो 11 काडलो हेंच्यांनी। ते 11चेर तरी कितें तरी हेंच्यांनी करूंक जाय न्हू। सिवनूय उलयलो, सिवन सांगला 11चे आपूण CM कडेन उलयला म्हणून। आतां त्या बद्दल आतां हेंच्यांनी सगळें युनियन ऑल गोवा युनियनान तेजेर कितें तरी एक ठोस हें काडून ते 11 हाडपाचें हें करपाचें आनी आमकां कितें आतां सुरळीत आमचो सॅलरी आमची करपाची। स्वता म्हणून हांव पणजे गेल्लो पयशांक खातीर आनी आमचे एकावंटंट परत आमचे कॅशियर आनी एक इंजिनियर हे 3 जाण मेळून आमी गेल्लेले थंय। तेंच्यांनी कितें सांगलें सायनी मारल्यो सगळ्यो, पूण आमकां लास्टाक एक सायनी खातीर आमकां प्रॉब्लम जालो। कित्याक तो CS आसलो पळय चीफ सेक्रेटरी तो फिनरलाक गेलो म्हणटकूच तेका मातसो ती सायन एक आमची सायन मारपाची उरलेली आसा आनी तेज्या खातीर आमचो तो जे आमकां फंड्स मेळपाचो आसलो कितें तो उरलो। तेन्ना आयज आमी वचून परतून ती सायन घेवन आतां येतले आनी पेमेंटाची आमचो इशू कवर जातलो। कितल्या म्हयन्याचो समज पगार आला तुमकां? आमचो आतां 3 म्हयन्याचो तरी पगार जातलो। 3 म्हयन्याचो तरी पगार जातलो। तेंच्यांनी अशें दिलेलें आसा म्हणून आमी आतां हे लोकांक सांगलां कितें पळय आतां इतले दीस आमी रावले आनी आतां फुडें आमी स्ट्रायक करून तांकांय दुखोवपाची गरज ना न्हू आमकां। आनी आमी बरे भशेन आमकां आमचें तेंचें रिलेशन कितें आहा तें बरे भशेन दवरया। तुमच्या वर्करांचो डिमांड कितें आसलो? वर्करांचो डिमांड आसलो आमी स्ट्रायकाक बसतले म्हणून, पूण आतां सगळें जाले उपरांत जर समज आमी स्ट्रायकाक बसतले ते म्हणपाक लागले आसो न्ही पळया 1-2 दीस जाले न्हू आतां इतले दीस जाले ते 2 दीस तरी आमी हे करया म्हणून सांगलें आनी तेंच्यांनी आतां सांगलें ओके म्हणून। तुम्ही नोटीस बीन कितें दिवपाचें स्ट्रायक? आतां स्ट्रायकाची आमी ह्या फुडें जर आमकां जर मार्चाचो पगार समज जर बेगीन मेळना आतां आमी नोटीस दितले। बेगीन म्हटल्यार कितले? बेगीन म्हटल्यार आमचे जे टायमार 1 तारखेक टायमार आमकां दिना जाल्यार आमी आतां नोटीस दिवन दवरपाचें थरयल्लें आसा आनी ह्या फुडें आमी डायरेक्ट स्ट्रायक करतले आनी बंद करतले काम। कित्याक लोकांचो आतां 3 म्हयने 2.5 म्हयने जाले आतां प्रश्न जाल्लो, पोटाचो प्रश्न जाल्लो आसा। पैसे ना लोकां कडेन, च्या पिवपाक सुद्दां लोकां कडेन पैसे ना। इतली परिस्थिती जाला आसतना सुद्दां आमी वगी रावले कित्याक आमचें रिलेशन बरें आसा म्हणून सरकारा कडेन। ह्या फुडें आमी अशें जायत जाल्यार आमी वगी रावचे ना, आमी स्ट्रायकार बसतले।